अर्गां तुका सुमियान जेजू होगळाप तुका सुमियान जेजू. एप्रिलाची तारीख 3 शुक्रार प्राचित काळाचो 5वो हप्तो. आयच्या पयल्या वाचप जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले आवसवर 20 वळू 10-13. कित्याक जायते जण अशे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडोन गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासान पडटलो. आमी ताचेर जैत व्हरतले आनी ताचें पारीकपण घेतले. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडतले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरून वचना. दळबारांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय. काळजा मनां तूं पारकिताय. तूं तांचे कडचें घेतलोय तें पारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्परा घायान करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नसत्याच्या हातांतलो निवारला. किर्तन 18 श्लोक. म्हज्या आंकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. शुभ वार्ता जुआंवचो वांजेल आवसवर 10:31-42. तवळ जुदेवांनी ताका पात्रांवक म्हूण परत्यान फातर विंचले. देखून जेजू म्हणलो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासत तुमी म्हाका पात्रांवक सोदतात? जुदेवांनी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका पात्रायना. पूण तूं करताय ते देव निंदे पासत. तूं एक मनीस तरी तुका देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हणून हांव सांगता ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेलीं आसात की नात? जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच भोंगोंक नजो तर म्हाका बापानच धाडला आसता. हांव देवाचो पूत म्हणून म्हळें देखून हाणें देव निंदा केली म्हणून तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानिनात. पूण ती हांव करतां वय जाल्यार तुमी म्हाका सतमानिनात, तरी हांव करतां तें पुणूय सतमाना. तवळ बाप म्हजे थंय, तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात. आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले. पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतरन जुआंव आदी स्नान दिवन आसलेल्या त्या सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुआवन कसलें असर हें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयान जुआवन सांगलें सक्कडी सत जालें. अशें थंय सबार जण ताका सतमानूंक लागले. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू मदें आनी जुदेव मदें टागप वार म्हणयेत. हे जुदेव केदाळाय ताच्या पाठीक पांक लागले बरी लागले. थोडे फावटी आमी म्हणटा न्हय, हो एक मनीस कित्याक पांक लागले बरी लागला सायबा म्हणून. पळय, एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार घरा एकलो पिवंड व्यक्ती आसा जाल्यार पळय, तो बदलना. तो मागिरी पियेता, मागिरी उपाद्र करता, मागिरी वीद वळी करता. तशें जालें जुदेवांची गत. ते जेजूच्या फाटल्यान पडल्यात. जेजूक नाश करूंक, पात्रांवक आनी कितें सक्कड ताका वीद वळी दिवंक. पळया, इसाया प्रवादी सांगता, तो आमच्या खातीर विदलो आनी आज पळया तो विदलो. आमकांय थोडे फावटी लोक अशें करता. आमच्या विशयान नाका जाल्लें उलयतात, टिकां करतात, नाका जाल्ल्यो खबरो करतात, छाडयो उलयतात. कुटुंबांतच, घरा भितरच, घरा भायर, सामारा वाड्यांत आमकां हें सक्कड आयकोंक मेळटा. कशें भोगता तुमी चिंता जेजू कशें भोगतालें जावयेत? त्या खातीर हांवें सांगलें, आमचे भितर सेल्फ कॉन्फिडन्स जाय, निराश येवं नजो. थोडे फावटी जुगुप्स येता म्हणटा हांव.
कित्याक जीव घाताची ओडणी येता, कित्याक वांचा जाय, कित्याक आमी स्वता खातीर जीव घात करी जाय. एक वेळ आमी सूख केलें जाल्यार देव आमकां आसा, जेजू आमकां आसा, बक्षिता. आमी धैर्य घे जाय, जेजू तावन आमी धैर्य शिकत जाय. आनी पयल्या वाचपान तुमी आयकलें जेरेमिया प्रवाद्याचे 11 पळय तो कितें सांगता, हर एका वाट्यांनी म्हाका आंखांत गुन्यांवकार करा, गुन्यांवकार करुया. आनी म्हजे लागशिल्ले इश्ट समेत केदाळ वो पडनांगाय ते आयते रावल्यात. गडये तो बुलोवन पासान पडटलो आनी ताजेर आमी जैत व्हरतले हांव, ताजे फारीकपण घेतले हांव. पळया जेरेमिया प्रवादीक हो अनुभव जालो. हर एकल्यांक जाता, एक ह्या जाग जावन म्हाकाय तो अनुभव जाला. रिलिजियस जावन तुमकां कुटुंबादारां, पती पत्नी, काम करच्या जाग्यार ह्या आमच्या जिवितान सगळ्यांक अनुभव जाता. पूण कितें आमी आमच्या मतींत खात्री आसा जाय गी म्हळ्यार पवित्र सल्लो आमकां सांगता, दळबारांचो सर्वेस्परो आमच्या सांगाता आसा. तो सर्वेस्परो आमच्या सांगाता आसतना आमी लज बगचे नाव आनी आमी सुफळ जातले. जे कोण दुस्मान आमच्या विरोध आसात ते आदलोवन पडटले, ते आमचेर जैत व्हरचे नात, ते लजेन भरतले. कित्याक दळबारांचो सर्वेस्पर नितीवंतांच्या सायडीन आसा. तो आमची काळजां मनां पारखिता आनी तोसू पारीकपण घेता आनी तक्रार आमी ताच्या हातान सोडया. भारी गरजेचें मोगाच्या भाव भयणीनो. सबार पावटी मस्त तक्रार येतात. हांवें एक ह्या जाग जावन हांवें पळयलां मस्त तक्रार लोकांचे आयक जाय आनी ताका सोल्युशन आमी दी जाय, कितें तांकां एक समाधान करी जाय. हांगा पळया आमी तक्रार थोडे फावटी कुटुंबाचे तक्रार, जाग्याचे तक्रार, पयशांचे तक्रार, रिणाचे तक्रार आनी आमच्या शेत सांबारा मदें तक्रार, कुटुंबांत भुरग्यां बाळा मदें, आमच्या शेत सांबारा मदें, आमच्या वाड्यांत, आमच्या भाऊ भावडा मदें तक्रार येतात. हे तक्रार आमी सुमयाक सोडी जाय म्हणल्यार अर्थ कितें? सबार फावटी आमी चिंचेक रिवेंज काण घेया, पारीकपण काण घेया. ना, आमी पारीकपण काण घेवंक साद ना, देवाच्या हातान सोडया. जो कोण जेजूक वळखता तो तक्रारा फाटल्यान धांवना, पारीकपणा फाटल्यान धांवना, तो मागण्यांत बुडोवन जाता आनी तांकां कोण तक्रार करतात तांकां पवित्रत्म्यान भरच्या खातीर तो मागता. हें गरजेचें. मागणें केवळ आमी मागणें म्हणून आनी एक जिवचें न्ही. बागर असले तक्रार येतना, असले कश्ट येतना, असले अनवार येतना सबार फुडें आमी कांय भोगता, आमी कितें म्हणी करी जाय म्हूण भोगता. आमी चिंता देव कितें ताका शिक्षा लायना गे म्हूण चिंता हांव. पूण देवाक ताजोच वेळ आसा. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आयचे श्लोक सांगता पळया, म्हज्या आंकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. आज आमकां निसवन आंकांत आसा. आमकां भायर वचोंक जायना, जाय जाल्यार बरी भोवोंक जायना, जाय जाल्यार कडेन मॉलांक या आमच्या हॉटलांक वचोंक जायना. ह्या आंकांताच्या वेळार आमी देवाक उलो मारया. सबार लोक कश्टान आसा ह्या दिसांनी आनी ताणें म्हजो ताळो आयकलो. देव आमचो ताळो आयकता. देव आमचें मागणें आयकता. देव आमी देवाचें उतर वाचतना नियाळतना आमकां आयकता. देव आमी दैवी काकुळजेचो तेर्स म्हणटना, कुटुंबा तेर्स म्हणटना आमकां आयकता. देवाचे कान केप्पे न्हय, ताजें तो मोनो न्हय. तो आमचो मोग करता, तो आमकां सांबाळटा, तो आमकां राखता, तो आमकां ताच्या पवित्रत्म्यान भरता. म्हाका भाव भयणीनो, जुदेवांचें कठीणाय पळया, तांच्या काळजाची दारूणाय पळया. तांणी जेजूक इन्कार केलो मात्र न्हय, तिरास्कार केलो मात्र न्हय, ताचे विरोध ते उलोवंक लागले. सबार पोटी पळया, थोडी इगर्ज मते इन्कार करतात, तिरास्कार करतात, विरोध उलोवंक पळयतात. आमी तशें करचें न्हय. कित्याक आमी देवा थावन आयिल्ले हांव आनी जेजू कात्री आसले. हांव देवा थावन आयिल्लो, देवा थंय फाटी येता. हांव देवाचीं कामां करतां. देवाचीं कामां म्हळ्यार बरीं कामां, खोटी कामां न्हय. कोणाकी वायट करचें न्हय, कोणा विशयान वायट चिंतचें न्हय, तक्राराक कोणाकी घालचें न्हय. आनी अशें तो सांगता, खंयच्या कारणा खातीर तुमी म्हाका फातर मारूंक सोदतात? जावं पुरो आमी फातर मारिना. आमचीं उतरां, आमची देव निंदा, आमचें रिजनींग आउट, आमी चिंतचे आमचे तर्क आमी सोमया फातर मारता. जर तर जो कोण सोमयाक समजल्लो तो सोमया सांगता सदां काळ जियेतलो. तो असल्या तक्रारांक आनी असल्या कर्तुवांक तो बली जावं सोना. आनी जेजू तांकां सांगता, तुमी म्हज्या बापाक सतमानिनात. आज तुका देवाची वळख आसा गी. आज तुका देव कोण म्हूण तूं जाणा आसाय गी. देव आमचो रसनार, तो आमचो बाप.
आनी त्या बापाक जेजू समजल्लो आनी आमकांय आज समजोवंक तो आपोवणें दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू थंय तावन योर्दान न्हंय भोंवतणी येता आनी जुआवन कितें सांगलें तें जेजू थंय सत जाल्लें थंयच्या लोकांक सगळ्यांक कळीत जाता. हाची वाचपाय आमकां जेजू कोण, जेजू कितें म्हणलें सत कळीत करता. बाप कोण, बाप कितें म्हणलें सत कळीत करता. तर ह्या सताच्या उजवाडांत आमी समकोवया, सताच्या उजवाडांत आमी जियेवया, सताचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवया. स्वताचो उजवाड आमच्या भितर आसतना अंकर, बनपस, बंदड्यो, पिड्या शिड्या सक्कड पयस वेता. त्याच खातीर आज आमी जेजू कडेन मागया, आमचे सक्कड जेजूक समर्पण दिवया. विशेष मोपान सुमया आमकां पिडे शिडे तावन राख, आंकाता तावन तूं राख, चडयो कोबराळे तावन आमचेरूच्या बदलामान तावन तूं आमकां राख. सगळो संवसार बियाच्या वातावरणाच्या ह्या वखदां आमकां भायर वचूंक जायना. कामाचे प्रॉब्लेम आसात, कुटुंबाचे प्रॉब्लेम आसात, फिनान्स पयशांची अर्थीक अडचण आसा. सक्कड जैतेवन करूं तूं शकताय. नवे वाटो तूं आमकां उगडोवंक शकताय. खंय वाट ना थंय तूं वाट करूंक शकताय. तर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यां मळांचेर, आमच्या भावार्थाचेर, आमच्या बांगड्या जिविताचेर आशिर्वाद देंवन येवं दी. कुडीची मतीची भलायकी आमकां देव फावो करून दी. अंकर, बनपस, बंदड आमकां राखोवन दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, उतरान भलायकी, रक्तां सुडका. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन.